नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. दक्षिणेची उमेदवारी दिल्यार वेंचणूक लढोवपाक रेजिनाल्ड तयार. आयतार मेरेन काँग्रेसीच्या उमेदवारांची घोषणा लटकपाची शक्यताय. तेजपाल कादयतच हायकोर्टान जामीन न्हयकारलो. कोर्ट म्हणटा तेजपालाची ईमेलावेली माफी म्हणल्यार गुन्यांवाची कबुली कशी. सीसीटीव्ही फुटेजीचेर निर्दोषत्व सिद्ध जायना. फूड सेक्युरिटीच्या नावान जीवाकडे खेळ. राशनावेलो तांदूळ जनावरांनी सुद्धा खावपाचो न्हय. माती, कोयर, शेकरे, जल्ले, हुंदराच्यो लेणयो धरून सगळे पळयात रिपोर्ट. सांगे केपें पत्रकार संघाचो दुबावीत वेव्हार उक्ताडार. खात्यांत लाखांनी पैसो. राजकारण्याकडच्यान डोनेशनां विल्याचो हिशोब ना. आनी जीपीएल T20 सर्तीत चौगुले वॉरियर्सान आयसीएमए टीमीक मारले 8 विकेटींनी. 70 रन काडपी आसाद पठाण थारलो मॅन ऑफ द मॅच. खबरो विस्तारान. तिकीट वाटपावेल्यान काँग्रेसीची काकूट येवपासारखी परिस्थिती जाल्या. पयलीं नांवां घोशीत केली, मागीर आडावन दवरली आनी आतां दक्षिण गोंयची तिकेट सार्दिनाक दिनासतना आलेक्स रेजिनाल्डाक दिवपाचेर दिल्लीचे फुडारी खल करपाक लागल्यात. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हें प्रकरण अशेंच आयतार मेरेन लटकपाक शकता. दुसरे वटेन उत्तर गोंयच्या सिटाचेर भासाभास करूंक शरद पवार शेनवारा सोनिया गांधीची भेट घेवंक शकतात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सार्दिनाचें नाव दक्षिण गोंया खातीर फायनल जातकच काँग्रेसी मदीं खवदळ पडलो आनी दक्षिणे बरोबर उत्तरेचे रवी नायकाचें नांव आडकलें. आतां आयतार मेरेन तरी निर्णय जावचो ना अशें काँग्रेसींतले कांय वरिश्ठ फुडारी म्हणटात. सद्या परिस्थिती आसा ती अशी. फ्रांसीस सार्दिनाक लागून उमेदवारांची घोशणा आडकली. सार्दिनाचे उमेदवारीक काँग्रेसींतल्याच फुडाऱ्यांचो विरोध. सार्दिनाक पर्याय म्हूण रेजिनाल्डाचें नांव काडले फुडें. रेजिनाल्डाक उमेदवारी दिवपाचेर चल्ला गंभीरतायेन विचार. रेजिनाल्डाक उमेदवारी दिल्यार सगळ्यांचो तेंको. सगळे आमदार आनी पक्षांतल्या कांय फुडाऱ्यांचो तेंको पळोवन रेजिनाल्डय वेंचणूक लडोवपाक तयार जाला. I don't know what is the decision of the High Command. Let us wait for the decision. We'll see what the High Command says. And I think High Command is also of the is seized of the matter. And I think it is not fair to comment what is their decision right now. But I will wait for the decision, and I have done all sorts of work whatever the High Command says. If the High Command says something, then let us wait and watch, and I will accept it. रेजिनाल्ड आमदार आसतना लोकसभेची वेंचणूक लडोवंक सोदता. ते विशींच्यो कायदेशीर गजाली अश्यो. वेंचणूक लडोवपाक आमदारकेचो राजिनामो दिवपाची गरज ना. वेंचणूक जिखलो जाल्यार आमदारकी वा खासदारकी सोडची पडटली. दोनूय पदांचेर एक मनीस रावपाक शकना. दुसरे वटेन उत्तरेचे गणित हालत म्हूण दिल्ली हालचाली सुरू जाल्यात. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हांचे मदीं शेनवारा भासाभास जावंक शकता. गोंयचे राष्ट्रवादीन मात दोनूय जागे लडोवपाची घोशणा केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. तरुण तेजपाल कादयतच उरतलो. हायकोर्टान ताजो जामीन अर्ज शुक्रारा भायर मारलो. तेजपालान चलये कडेन ईमेला वरवीं मागल्या ती माफी पळयल्यार ताणें लैंगीक अत्याचाराचो गुन्यांव केला हाची कबुली ताणेच सुरवेक दिल्या. तशेंच हॉटेलांतली सीसीटीव्ही फुटेज ताका सद्याच्या परिस्थितीत निर्दोश थारावंक शकना अशेंय कोर्टान तेजपालाक जामीन न्हयकारतना निकालांत म्हणलां. तरुण तेजपालाचे दोनूय अर्ज शुक्रारा हायकोर्टान भायर मारले. पयल्या अर्जांत तेजपालान सत्र न्यायालयाच्या जामीन अर्ज भायर मारपी निर्णयाक आव्हान दिल्लें जाल्यार दुसरो अर्ज जामिना खातीर आशिल्लो. हायकोर्टाचे न्यायाधीश उत्कर्श भाकरे म्हणटात, तेजपालान ईमेला वरवीं पिडीत चलयेची माफी मागली, ताचे वेल्यान तांणी गुन्यांव केला हें कबूल केला. बलात्काराचें प्रकरण वैयक्तीक. तेजपालान माफी मागले उपरांत पिडीत चली केस फाटीं घेवपाचें आशिल्लें असो तेजपालाच्या आदोगादाचो युक्तिवाद हायकोर्टान भायर मारलो. सीसीटीव्ही फुटेज आनी पिडीत चलयेची जबानी, तपास यंत्रणेन केल्ले आरोप मेळ खायनात होय तेजपालाचे आदोगादाचो दावो हायकोर्टान भायर मारलो. सीसीटीव्ही फुटेजीन लिफ्टी भितरली फुटेज ना, ताका लागून तेजपाल निर्दोश हें सिद्ध जायना. तरुण तेजपाल कादयेन मोबायल फोन वापरतालो त्या विशीं न्यायाधीश उत्कर्श भाकरे म्हणटा, अटी घालून तेजपालाक जामीन दिलो जाल्यार तो त्यो पाळटलो हाचेर दुबाव. तेजपाल प्रभावी व्यक्ती.
स्वताचो रेस्पेद आनी नांव वाचोवपा खातीर तो कायदो मोडपाची शक्यताय न्हयकारूं नज अशें हायकोर्टाचें म्हणणें. तेजपालाचे संबंद आनी तेजपालाची आदली वागणूक पळयल्यार तो पुरावे नश्ट करपाची शक्यताय. आवयची भलायकी हुस्क्याची म्हूण जामीन दिवचो ही तेजपालाची मागणी हायकोर्टान भायर मारली. आवयक सांबाळूंक ताचे फामिलींतले हेर लोक आसात. इतले मजगतीं हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या आवयक शेनवारा मेळपाक फास्ट ट्रॅक कोर्टान तरुण तेजपालाक मान्यताय दिली. कांय दिसां फाटीं तेजपालान हो अर्ज केल्लो. ताचे आवयक बिरेस्तारा घरा धाडिल्ल्यान आतां ह्या आदेशाक कांयच अर्थ उरूंक ना. घरा वचून आवयक मेळपा खातीर तरुण तेजपाल नव्यान अर्ज करपाची शक्यताय आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. फूड सेक्युरिटीच्या नांवान सध्या लोकांच्या जिवाकडे खेळ चल्ला. सोसायटीनी मेळटा तो राशनावेलो तांदूळ जनावरां सुद्दां घडये खावची नात. सरकारान सोसायटीनी धाडिल्ल्या तांदळा बरोबर माती, कोयर, शेकरे, जल्ले आनी हुंदराच्यो लेणयो धरून सगळें मेळटा. पळयात नागरी पुरवणेच्या नांवान सरकाराचो कारभार आनी फूड सेक्युरिटीच्या नांवान जिवाकडे खेळ. दिनेश करपेचो रिपोर्ट. आक्षेची ही सोसायटी सरकार अन्न सुरक्षा येवजणे खाला लोकांक वाटता तो हो तांदूळ. पळयात त्या तांदळाचो दर्जो. FCIचे गुदामांतल्यान आयिल्ले हे तांदळांत तांदूळ कमी, बाकीच्यो गजाली चड. सबसिडी वेल्ले तांदळा बरोबर शेकारे, माती, कोयर इतलेंच न्हय, जल्ले आनी हुंदरांच्यो लेणयो सरकारान फ्री म्हणून भरशिल्ल्यात. मनीसच न्हय, जनावरांय खावची सोडून घडये वास सुद्दां घेवची ना. आजकाल पोशिल्ल्या पॅट्सांक सुद्दां बरें आनी पौश्टीक फीड येता आनी सरकार फूड सेक्युरिटीच्या नांवान मनशाक हें खावंक घालता. राशनाचो हो तांदूळ पळोवन आक्षीकारांचें सणकलें. इतले वसले बोकडी आगलेल्यो, मागीर हुंदीर आगलेले आनी पळय पळय कसली कसली पळय तें हें आहा तें सगलें हें दिताय. हीं भुरगीं म्हाजी मरपा हें कोत्ताय. हाका राज्य सरकार आनी गोंयचे फुडारी जबाबदार अशें तो म्हणटा. कॉन्सलिटीचो MLA विष्णू वाघ तो सगळे MLAक उलयता, सगळे पार्लमेंटाक उलयता, असो तसो उलयता तो आनी तसोच पर्रेकारूय उलयता. तो सांगता आमची सोसायटी तो सांगता आपणाक म्हणटा तशें येताय, शिवलेलेच येताय म्हणटा तो. प्रुडंटान सोसायटी चलयतल्याक विचारलें. तो म्हणटा ताची कांयच चूक ना. ताका जो म्हाल मेळटा ते तो लोकांक दिता. हें खंय सदांचेंच जालां. कितलो तांदळां येता? 12 टन येता. 12 टना तुका कितलो असलो कुसलो मेवता? आमकां दिलो तसलो 10-15 साल तुका आमकां दिलो तसलो कुसलो मेवता साग. लोकांक फूड सेक्युरिटी दिता म्हूण सरकार बातां मारता. आक्षीचे सोसायटींतली ही परिस्थिती पळयल्यार सगळे पेपरार लोकांच्या तोंडात पडपाचें न्हय. घडये सरकार हाकाच पौश्टीक आनी सेक्युअर फूड म्हणटा आसुये. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.